Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाच्या आदारार पातयेता आनी जाचें काळीज सर्वेस्पोराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. अरोण्यांतलें सुकलोलें तोंड कशें तो. बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. अरोण्यांत सुक्या कोरड्या जाग्यार खाऱ्या आनी लोक नासतल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सर्वेस्पोराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सर्वेस्पोराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपलीं पाळां उदकांत पावयतल्या व्हाळाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गरमी पडतोच ताका भिरांत ना. ताचीं पानां सदांच पांचवी. पावस नासलोल्या वर्सा ताका पर्वा ना आनी फळां दिल्या बगर तो कोदींच रावना. काळीज म्हळ्यार सगळ्यांक ऊन घातकी. ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचे गूट कोणाक ठावे. हांव सर्वेस्पोर जोण एकल्याच्या काळजाचो ठाव घेता. अंतस्करणां हांवूच विस्कुटावून पळयतां आनी जोण एकल्याच्या करण्या आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मजुरी दिता. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. जो मनीस नश्ट्यांची बूद घेवन चलोना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी अधर्मी मनशांच्या सांगाता बसना तो खरोच भागी. सर्वेस्पोराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो मनांत नियाळीत आसा. जबाब. सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. व्हांवत्या व्हाळाचे देगेक लायल्ल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कोदींच बावून पडोनात ताचीं पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस. सगळ्यो ताच्यो करण्यो सुफळ. जबाब. सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. पूण नश्ट्या मनशांचें अशें न्हय. दुबाव वा वीण अशें न्हय. ते कोण जाणोय. वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. बऱ्या मनशांची वाट सर्वेस्पोर राखता पूण नश्ट्यांची वाट निसंतनांक पावयता. जबाब. सर्वेस्पोराचेर विस्वास ठेवता तो खरेंच भागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं सुभागी. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून फारिजेवांक सांगलें. कोण एकलो गिरेस्त मनीस आसलो. तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दोबाज्यान बोरीं बोरीं जेवणाक करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगळोच
चवणांनी भरोवन ताच्या दारवंट्याशी पडोवन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेलें पडटा तें खावन आपलें पोट भरोवंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताचीं चवनां लेवतालीं. मागीर जालें तें हें. तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून उरलो. यमकोंडांत आटेविटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलोल्या लाजाराक ताणें पयस थावन देखले आनी अशी बोब मारली. अब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे धर आनी आपल्या बोटाची थेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोंडावंक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यान हांव भारी वळवळतां. आनी अब्रामान म्हळें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तूं दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा थावन तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय थावन हांगा येवंकूय जायना. कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ थिरायिल्लें आसा. तेन्ना ताणें म्हळें, तशें जाल्यार बापा, ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण तुजे लागीं पोरातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसात. तेय हे वळवळ्यांच्या सुवातेर येना जावंक ताणें तांकां शिडकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचें तांणी आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, मेल्ल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मन बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइजेसाचें आनी प्रवाद्यांचें ते आयकोनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणूय जिवंत जाल्यार लेगून तांच्या मनांत सोत रिगचें ना. सोमयाचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून पुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवाजता. आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटां पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखणता. आमेन. नियाळ. बऱ्या मनशाची वाट सर्वेस्पोर राखता, पूण नोश्ट्यांची वाट निसंतोणांक पावयता. स्तोत्र 24:1-6. नियाळाक आधार.
आमी आमच्या जिवितांत केन्नाच बरें करूंक फाटीं सरचें न्हय. आमच्या जिवितांत आमकां सगळ्यांक कोश्ट वो दूख भोगता जायत. पूण आमचो भावार्थ सर्गींच्या बापाचेर स्थिर आसल्यार कांयच वायट जावचें ना. तो आमकां वायटांतली सांबाळटा. जशे भशेन आयच्या जेरेमियास प्रवाद्याच्या वाचपान आमकां मेळटा. जीं कोण सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावतात तीं उदकाचे दोडयेर लायल्ल्या रुखा सारकीं. तांकां कसलीच भिरांत आसना, कित्याक सर्वेस्पर जण एकल्याच्या करण्या प्रमाणे मनशाक मजुरी दिता. तशेंच आयच्या शुभ वर्तमानान कशे भशेन एक गिरेस्त मनीस आनी लाजर आपलें संवसारी जिवीत जियेतात आनी मेल्या उपरांत तांकां कसलें जिवीत फावो जाता हें आमकां मेळटा. ह्या ओपारीन खरें म्हळ्यार आमकां गिरेस्त मनशाच्या स्वभावा विशीं कांयच मेळना. पूण ताणें लाजाराक ताच्या संवसारी जिवितांत आदार मात दिवंक ना हें स्पश्ट मेळटा. तर आमी आमच्या दारार आसलेल्या लाजाराक आदार दिता काय? वो आमी ताका वळखोनासलेले भशेन आमचें जिवीत जियेता? दयाळा बापा, आमी आमच्या जिविताच्या कश्टांत लेगीत आमच्या दारार आसलेल्या लाजाराक वळखूंक आनी ताका जाता तितलो आदार दिवंक आनी बरें जिवीत आमी जियोंक सदांच तुज्या लागीं येवंक प्रयत्न करूंक आमकां तुज्या मोगांत भर सोमया. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dear Baren Koro.